नमस्कार पळोवया प्रुडंट खबरो। Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. उदक चोरयां वळयलें, कर्नाटका आड गोंयची दोट्टी मोहीम, सुप्रीम कोर्टांत अवमान, ट्रिब्युनला मुखार डिसओबिडियन्स याचिका, अधिकाऱ्यांक भितर वडोवचे, मालमत्ता जप्त करची म्हूण मागणी। बाबू कवळेकार आडकलो, 2007 ते 13 मजगती केरळात घेतिल्ली प्रॉपर्टी येणावळी परस 60% मायज, पैसे खंयचे, ब्लॅक व्यवहार जाला काय, एसीबीक जाय बाबूची कस्टडीन चौकशी। राज्य मार्केटिंग फेडरेशनाचेर बीजेपी पुरस्कृत कृषी समृद्धी पॅनलाची सत्ता, 14तले 13 संचालक कृषी समृद्धी पॅनलाचो फुडारी म्हूण प्रकाश वेळपाचे येता नाव। गोंयच्या गोरक्षकांचे पर्रीकार सरकारा आड आंदोलन आक्रमक, सरकार खंय सवकला फक्त वोट बँकेक, गोरक्षक मंत्र्यांच्या नावान गोंयभर फोडटले बुडकुले, सुरवात दिवचले साव। आनी ज्युनियर चलयांची राष्ट्रीय फुटबॉल सर्त सुरू, हिमाचलान सिक्कीमाक धाडायले, गोंय मंगळारा झारखंडा आड। उदक चोरयां वळयलें म्हूण कर्नाटका आड गोंयची 2 पावंड्यार मोहीम, गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टांत अवमान याचिका जाल्यार ट्रिब्युनला मुखार डिसओबिडियन्स याचिका घाल्या। कोर्टाक किकोंत करपी कर्नाटकाच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांक भितर वडोवचे, तांची मालमत्ता जप्त करची म्हूण गोंयान मागलां। एजी दत्तप्रसाद लवंदे प्रुडंटा कडेन उलयलो। म्हादयक चोरयां फाटो मारपाचे कर्म एक्सपोज जावचे न्ही म्हूण सध्या कर्नाटकान कणकुंबी पोलीस फोर्स घाला, थंय कोणाकच वचूंक दिनात। उदक चोरया वळयले म्हूण गोंय सरकारान कर्नाटका आड डिसओबिडियन्स याचिका सोमारा घाली। एजी दत्तप्रसाद लवंदेन आमकां दिल्या त्या म्हायती प्रमाण कर्नाटकान उदक चोरया वळयला। कर्नाटका आड गोंयची 2 पावंड्यार मोहीम चल्ल्या। सुप्रीम कोर्टान अवमान याचिका आनी ट्रिब्युनला मुखार डिसओबिडियन्स याचिका, अधिकाऱ्यांक भितर वडोवचे, मालमत्ता जप्त करची म्हूण गोंयची मागणी। संबंधीत अधिकाऱ्यांकडच्यान आवश्यक परवानग्यो घेतल्या शिवाय आनी म्हादय उदका वेवस्थापन अधिकारीणीन म्हादयचे उदका वेवस्थापन हातात घेतल्या शिवाय उदका डायव्हर्जनाचो यत्न जावंक जायना म्हूण म्हादय लवादान निकालात स्पश्ट केला। मात कर्नाटकान चोरया भुयारी कालव्यातल्यान म्हादयक पयलींच फाटो मारला आनी कर्म गोंय सरकार वा गोंयकारांक दिसचे न्ही म्हूण थंय सुवातेर कडक पुलीस बंदोबस्त दवरला। कोणाकूच त्यो सुवातीर दिश्टी पडूंक दिनात। आमचो रिपोर्टर सोमाराक कणकुंबी वचून आयलो, मात ताका उदक वळयला ते सुवातीर वचूंक दिलो ना। ताका बेळगांव वचून ऑफिसांतल्यान परवानगी हाडूंक लायली। कणकुंबीचे सुवातीर उदका कडेन कर्नाटकान मेतेर जावचे न्ही म्हूण एप्रील 2014 एक अंतरीम आदेश ट्रिब्युनलान दिल्लो। जो मेरेन कर्नाटक अटी मान्य करिनात तो मेरेन आदेश लागू उरतलो। केंद्र सरकारान ट्रिब्युनलाचो निकाल चालीक लावंक म्हादय उदका वेवस्थापन अधिकारिणी नेमूंक सांगल्या। म्हादय ट्रिब्युनलात 14 ऑगस्टाक निकाल दिल्लो। कर्नाटकान मागिल्ले 37 टीएमसी उदक, ट्रिब्युनलान दिले 13.5 टीएमसी। कर्नाटकाक 1.5 टीएमसी उदक पिवंक आनी शिंपणावळी खातीर, 2.18 टीएमसी भंडुरा नाल्या वरवीं, 1.75 टीएमसी कळसा वरवीं। दोनूय कालव्यांनी उदक वळोवंक नव्यान डीपीआर करचो। म्हादयचेर 8 टीएमसी जल उर्जा प्रकल्पाक बावटो। गरजेच्या परवानगी शिवाय कर्नाटक म्हादयचे उदक घेवंक शकना। कर्नाटकान मागिल्ले 37, दिले 13.5 टीएमसी। ताचे पयलीं WRDच्या टिमीन सुवातेर वचून हाडिल्ली ही फुटेज पळयात। म्हादयचे हे उदक वेल्यान व्हांवत येता ते अशेंच फुडें सुर्ला नाल्यात वचूंक जाय, मात उदक ते वटेन वचना। ते मलप्रभेत सोडपाक कर्नाटकान भुयारी कालव्यान चोरया हे अशें वळयला। हांगा फुडें जमनी पंचान कालव्यातल्यान ते मलप्रभेत चल्ले। सुर्ला नाल्यात वचपी उदकाची वाटूच आटून सुकल्या आनी आतां हे कर्म जाहीर जायत म्हण थंय पुलीस फोर्स घाला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार आडकोलो। बाबून 2007 ते 13 मजगती केरळात प्रॉपर्टी घेतिल्ली, तिची सेल डीड व्हॅल्यू ते दरम्यान बाबूच्या कायदेशीर येणावळीच्या सुमार 59.21% मायज। भ्रष्टाचार विरोधी एसीपीन पणजे स्पेशल कोर्टा मुखार हे आकडे मांडले।
एसीबीन बाबू कवळेकाराच्या अटकपूर्व जामिनाक हरकत घेतल्या. बाबून प्रॉपर्टी घेवंक वेली येणावळ खंयच्यान हाडली आनी ते वेळार ब्लॅकान व्यवहार जाला काय कितें ताचो सोद घेवंक खंय बाबूची कस्टडींत चवकशी जाय. केरळातले प्रॉपर्टी वेल्यान बाबू कवळेकार सध्या सरकाराच्या कात्रेत अडकला. बेहिशोबी मालमत्तेचे केशीत बाबू भितर पडत म्हूण अटकपूर्व जामिनाक कोर्टात गेला. ताच्या अटकपूर्व जामिना आड भ्रष्टाचार विरोधी एसीबीन हरकत घेवपी निर्णायक आर्ग्युमेंट घालो. खासा सरकारी वकिलान पणजे स्पेशल कोर्टात आर्ग्युमेंट घाले ते अशे. बाबून ज्या व्यावसायिकांकडच्यान केरळात प्रॉपर्टी घेतले ते कितलेशेच यत्न केले तरी हाताक लागनात. सेल डिडात त्या म्हत्वाच्या व्यावसायिकांचे पत्तेच अर्दकुटे आनी कशाय कशे बरयल्यात. ह्या व्यावसायिकांकडेन पावतलो जाल्यार आरोपी बाबू कवळेकाराची कस्टडीत चवकशी जावंक जाय. कांय व्यावसायिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण सेल डिडात बरयल्ल्या रकमे परस बाबून तांकां कॅशान चड पयशे दिल्यात. बाबू कवळेकारान 2007 ते 2013 मजगती केरळात कोट्यांनी रुपयांच्यो प्रॉपर्टी घेतल्यात. ह्या प्रॉपर्टींची किंमत बाबूच्या कायदेशीर येणावळीच्या सुमार 59.21% मायज. The prosecution has concluded its argument and we have shown to the court that he has acquired disproportionate assets to the tune of 59.21%, more than his known source of income. That is, and based on the other grounds that he was not cooperating, as also there is no track record of the lawful source of income, his bail should be rejected. बाबूचो बचाव पक्ष 27 ऑगस्टाक आपली बाजू मांडटलो. तो मेरेन अंतरीण जामीन आशिल्ल्यान बाबूक भितर दवरूंक मेळना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवे कमर्शियल ब्रेक.